गोयच्या विविध खात्यांतल्या उदरगतीच्या विशयावेल्यान तिसरी वित्त आयोगाची बसका बरीच तापली। पंचायतींक मुळाव्या पावण्यार सशक्तीकरण करपा खातीर तांकां अदीक हक्क दिवप तशेंच शेतकारां खातीर सबसिडी आनी निधी वाडोवन शेतां फुलोवप ह्या मुद्द्याचेर प्राधान्य दिवन आयोगाक सुचोवणी दिल्या। जायत्या एनजीओनी ह्या बसकेंत हाजेरी लावन आपल्यो सुचोवण्यो दिल्यात। त्या सुचोवण्यांनी अंमलबजावणी करप काय ना हे आयोगाचेर आसा अशें एनजीओच्या वांगड्यांनी सांगलें। एनजीओज आणि दुसरे ऑर्गनायझेशनाक आपयलेले फॉर सजेशन। सो आमी जायते सजेशनां दिल्ले आसा। वन इज इन टर्म्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, फार्मिंग सेक्टर कशें डिप्लिटेड जालेले आसा, क्लायमेट चेंज पळय आसा ते कितें करपाचें, रिन्युएबल रिसोर्सीस कशें आमी यूज करपा जाय तेजेर एक हें करपाक। सो पंचायतीक आनी ग्रासरूटाचेर आनी पावर दिवपा खातीर आमी ह्या फायनान्स कमिशनाक सांगिल्लें आसा। आनी जे पंचायत जे थोडे इनएक्टीव आसा ते कशें हें करपाक रिवायव करपाक। सो इन ऑल सेक्टर्स ऑल एक्सपर्ट्स हॅव स्पोकन गिवन सजेशन। सो वी आर होपिंग दॅट ऑल दिस सजेशन हॅव बीन will be accepted and ultimately the government will implement the same। कित्याक आयज आमी पळयलेलें आसा क्लायमेट चेंजीन कितली त्रास जाल्ले आसा, कितले आमकां ह्या दिसांनी मार्चान एप्रिलान ह्या फाटी उदक ना, बांय बी सुकलेले। सो कशें रिज्युवनेट करचें हे बांय, लेक, वॉटर बॉडीज, प्रोटेक्शन, पोल्युशन हे कशें बंद करपाचें, हे सगळे मल्टिपल सेक्टराचेर आमी उलयलेले आसा। एंड वी आर होपिंग दॅट ऑल दीस सजेशन आर टेकन पॉझिटिवली बाय द गव्हर्मेंट। आयज आमी हांगा आयले आनी फायनान्स कमिशन ताच्या लागीं डिस्कशन केलें एंड वी सी discussion about lot of problems, but at the same time we see there are no problems. It is just the absence of idea to find solution. तर आमी गोंयकारां लागीं मागता 18th अनेक सेशन आसतलें। बाब रोलिन मार्टिन्स ही मे हॅव बेटर आयडिया, ताका कॉन्टॅक्ट करचें आनी दुसऱ्या गोंयकारांनी येवन हातूंत भाग घेवचो अशें आमी मागता। आनी गोंयकार म्हूण एकठांय जावन आमचे दर एक गांव राखपाचो आमी प्रयत्न करपाची गरज आसा। थँक्यू। तुमचें नांव? जॅक मास्कारेनस, गोंयचे फुडले पिळगे खातीर प्रेसिडेंट। स्वप्न गांव जावचो म्हणून एक स्वप्न आसा तें पुराय जातलें जाल्यार मेक सेल्स ऑफ ईच विलेज जाल्यार आमची पंचायत राज गट करपा जाय। पंचायत राज गट करता जाल्यार आमचे सगळे रिसोर्सीस जावं ह्युमन रिसोर्स जावं नॅचरल रिसोर्स हे आमी आमचे नोंद करपा जाय। वी हॅव टू सर्वे मॅप एंड डेटा बेस ऑफ ऑल दीस इन द विलेजीस। आतां पर्यंत आमचे कडेन तें ना, देखून कोणूय येवन खंय बिल्डींग काडटा, खंय रस्ते घालता आनी आमचो गांव काबार जाला, गोंय म्हणून उरोंक ना, इल्लेशें उरलां तें आमी सांबाळपाक आमचे फुडले पिळगी एक संस्था आसा ती सुद्दां व्हडलो आतां प्रयत्न करता। एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर आमी लक्ष घाल्लें आसा। आयज देखून आमी येयल्या म्हणजे ऑफिसाक हें क्रिएट जालो ना, थिंगा तेंगले चेअरमॅन ऑफिसान जाता आसलें हें सारकें न्ही। तेणें ट्रान्सपरंट दवरपा जाय आनी एकावंटेबिलिटी आनी हें ट्रान्सपरंट आसपा जाय, ओपन आसपा जाय। हें आमचो गोंयचो फुडार आहा तितून। हांव मागता गोंयचे फुडले पिळगे कडेन हें मातशें मतीं धरचें। आतां आमी येले हांव 4 फावटी पंचायत आसलो, जिल्हा पंचायत मेंबर आसलो, हें आमकां सगळें खबर आहा। म्हणटच आयज तें कोणा इंट्रस्ट ना, गव्हर्मेंट सांगत तें करताय हें गेलें। आयज आनी आमकां पावर जाय म्हणटाय हें पावर पयलें तेणी एक्टिविटी मॅपींग मात जाता, पंचायता काम कितें, जिल्हा पंचायता काम कितें, एमएलए काम तें क्लियर करपाक तें सेकंड फायनान्स कमिशन रिपोर्ट आसलें तें तेणें दिलें ना। तो बरो रिपोर्ट आसलो, एटलीस्ट तें वद्द दिल्यार आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व जातालें।